नमस्कार, गोमंतक टुडेन हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वारकंडे फोंड्या बंगार अड्ड्यात सापडलो तारीख सोंपून किडे पडिल्ल्या आले लसूण पेस्टीचो सांठो। पालिकेच्या सहकार्यान अन्न आनी वखदा प्रशासनान केली कारवाय। मार्च मेरेन नोकर भरती स्थगीत। फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, एसी गाडयो खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध। परिपत्रक जारी। जाल्यार हो शिल्की अर्थसंकल्प कसो? गोवा फॉवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीचो गोंय सरकाराक प्रस्न। दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन दिलो पदाचो राजीनामो। भाजप पक्ष फुडाऱ्यांच्या आदेशाक मान दिवन राजीनामो दिल्ल्याचे कुंदनाचे स्पश्टीकरण। गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाणें उब्यो केल्ल्यो सरकारी शाळा सोंपोवपाचो खाजगी शाळांचो षडयंत्र। मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो आरोप। पर्वरेच्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर व्हॉट्सॲप नंबर जारी। सरकारी अधिकाऱ्यांचो व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। वारकंडी फोंड्या बंगार अड्ड्यात तारीख सोंपिल्ली तशेंच किडे पडिल्ली आले लसूण पेस्टीचो व्हडलो सांठो सापडला। पालिकेचे अधिकारी स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां भितर हो प्रकार दिसून आयलो। तशेंच बिर्याणीक वावरतात तो तळिल्लो कांदोय सापडला। पालिकेन हो प्रकार अन्न आनी वखदा प्रशासनाच्या कानार घालो। उपरांत अन्न आनी वखदा प्रशासनान घडणूक थळार वचून तारीख सोंपिल्ली लसूण पेस्ट जप्त केली। गोंयांत सद्याक फटवणुकीचे नवे प्रकार उक्ताडार येत आसात। मंगळारा वारखंड्या फोंड्या स्क्रॅप यार्डात तारीख सोंपिल्ली आनी किडे पडिल्ले आले लसूण पेस्टीचो सांठो सापडलो। ह्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याचेर पालिकेचे अधिकारी कारवाय करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां हो प्रकार दिसून आयलो। स्क्रॅप यार्डात मोठ्या प्रमाणात तारीख सोंपिल्ली आले लसूण पेस्ट भरण्यांनी भरून दवरिल्ली तशेंच तळिल्लो कांदो सापडलो। पालिकेन हे विशीं रोखडेच अन्न आनी वखदा प्रशासनाक कळीत केले। माहिती मेळ्ळ्या उपरांत अन्न आनी वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव मारून तारीख सोंपिल्ली आले लसूण पेस्ट जप्त केली। उपरांत हो सगळो मुद्देमाल अन्न आनी वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो। 2 ऑक्टोबरा आमी नोव्हेंबरा मिटिंगेन घेतलेले स्क्रॅपयार्ड काडपाची म्हणून तेन्नाच्यान तांकां नोटीस केल्या टायम दिल्लो। आपुणूय सांगलें इंडस्ट्रियल एरियेन तुमी शिफ्ट जायात। ऑलरेडी इन्सिडंट खूब घडल्यात उजो लागपाचे ढवळी जाल्ले फाटल्या दिसांनी आनी परंगा कुट्टी जाला कालूय खंय तरी एक कडेन जाला रेजिडेन्शियल एरिया आसा सगळे म्हणून तांकां एडवायस दिली तुमी इंडस्ट्रियल एरियेन तुमी शिफ्ट जाल्यार जागो पळया म्हणून तुमचे खातीर टायम दिल्लो सफिशियंट। पयली नोटीस गेली सेकंडे नोटीस गेली कांय तांकां एक्शन जावना मागीर आमी इनिशिएट केलें फुडलें प्रोसिजर फील करपाचें म्हणून रेजोल्युशन तशेंच आशिल्लें स्क्रॅप यार्ड आमकां रेजिडेन्शियल एरिया नाका म्हणून कावन्सिलीचें सांगलां। टोटल 4 स्क्रॅप यार्डां 4 हांकां आमी नोटीस काडली। आज जेन्ना तुमी हांगासर हो स्क्रॅप यार्ड सील करपाक आयले तेन्ना वेगळेच कितें तरी हांगासर पळोवपाक मेळ्ळें जिंजर गार्लीक म्हणून कितें तरी। हय आमचे स्टाफ येयल्ले तेन्ना हेच आतां आमी FDA कळयला जिंजर गार्लीक पेस्ट सापडला फ्रायड ऑनियन आसा आनी चुलीय दिश्टी पडटा तर कुकींग जावन हे प्रॉडक्ट वयता भायर। तेन्ना तरी सांगतलो हांकां की हे जे इलिगल जे पळय हांगा चल्लां स्क्रॅप यार्ड हाजेर मातशी धाड घालात आनी पळयात एक्चुली भितर कितें चल्लां तें कोण काना मनार घेनाशिल्लो। आज जेन्ना हांव पळयत न्ही जाल्यार हांगा पोलीस आसा म्युनिसिपलिटीचे वर्कर्स आसा आनी बाकीचो इतर स्टाफूय येवन गेलो। खरें जो अक्षरशा भितर पळयत भायल्यान दिसता आमकां की लाकडाची वखार म्हणून सगळे लाकडां कार्पेंट्री काम पूण एक्चुली जेन्ना भितर जर वचून पळयत जाल्यार सगळे आले पेस्ट ज्यो बरण्यो ते भलतेच नांव आसा आनी अक्षरशा आमी ओपन करून पळयत जाल्यार किडे तुमकां ऑलरेडी म्हाका दिसता मिडियान कवरअप केलां आसतलें। आतां मुद्दम हांव वचून जर पळयत जाल्यार अक्षरशा किडे भोंवता आनी हेच ते भायर मार्केटान विकतात जेणे करून आमचे खंय तरी हिंदू भाव जो कोणी हे जे खातात आनी मागीर तांची सिस्टम सगळी बिगाडटा। मागीर हेल्थान वच आयडीन वच ताका आनी कितें सायड इफेक्ट जावन खंय तरी इंटरनल ताजें मोनोपोली चेंज जावंक शकता हार्मोन चेंज जावंक शकता
सो ह्या लोकांचो विचार दृश्टिकोन कितें म्हणून हांव नकळो. भायल्यान विकप फर्निचर आनी भितर सगळें नाका आशिल्लें सामान, हे जर अशें जर खायत आमी जाल्यार आमची कितें जातली परिस्थिती हांव नकळो. तर म्हाजें एक सांगपाक दिसता, हांव गोंयच्या सीएमाक सांगूंक सोदतां की आयज हांगे रेड फोंडा म्युनिसिपालिटी रेड हँडेड तांकां धरिल्लें आसा आनी जे विकता तें सामान सुद्दां ओपनली दाखयल्लें आसा. सो अशें खंय खंय हे जे भंगार अड्डे जे आसा हाचेर कारवाई ताबडतोब जावपाक जाय, जेणे करून गोंयकारांक शारिरीक किंवा कसो त्रास जावंक जायना हेल्थाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वारखंडे फोंडेच्यान शेखर नाईक. आर्थीक वर्साच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत बजेट तरतुदीच्या 20% परस चड खर्च करूंक मेळना. नोकरेची नवी पदां तयार करपाक मेळना अशे निर्देश सरकारान जारी केल्या. तशेंच फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, एसी गाडयो ह्या सारकिल्ल्यो वस्तू खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध आसा अशे तरेचे परिपत्रक वित्त खात्यान जारी केलां. हालींच प्री बजेट मिटींग सीएम सरान घेतली आणि त्याच्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कितें थारलां तें सांगलें. दर वर्सा सरकार प्री बजेट मिटींग जाल्या उपरांत कांय गजालींचेर निर्बंध घालता, तशेंच ह्या वर्सा सुद्दां ते घातलेले आसा. त्याचें कारण म्हटल्यार तांकां फुडलो बजेट ठरोवपाचो आसता म्हणून हे निर्बंध आसतात. आनी आतां जे निर्बंध आसतात ते म्हटल्यार आतां खंयचेच डिपार्टमेंटान नवीन सरकारी भरती ह्यो जावच्यो ना, नवीन पोस्ट काडपाक मेळचे ना. ज्यो पयलीं काडल्या तेंचेच इंटरव्यू जातले, पूण न्यू पोस्ट काडपाक मेळचे ना. तशेंच त्या कार्यालयांनी जर कितें फर्निचर जाय, इक्विपमेंट्स जाय जाल्यार तेय घेवपाक मेळचे ना. सो 31 मार्च पर्यंत हे निर्बंध आसा. 31 मार्च पर्यंत नवीन नोकर भरती जावची ना आनी नवीन कितें फर्निचर जर ऑफिसीस गव्हर्मेंट ऑफिसीस जाय जाल्यार तेय घेवपाक गावचे ना. आनी हो आदेश जो आसा हो सरकारान काडलेलो आसा. ही असली अपडेट आतांची. अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फाटलो अर्थसंकल्प शिल्की अर्थसंकल्प म्हूण सांगिल्ले. एके वटेन तुमी शिल्की अर्थसंकल्प म्हूण सांगता आनी दुसरे वटेन खर्च करपाक मनाय करता अशें म्हणीत दुर्गादासान शिल्की अर्थसंकल्पाचेरूच प्रश्न निर्माण केला. आर्थिक वर्षाच्या निमाण्या 3 म्हयन्यांत बजेट तरतुदीमधल्या 20% परस चड रक्कम खर्च करची न्हू म्हणून सरकारान आदेश जारी केलो. तशेंच नवे सरकारी पदां निर्माण करपाकूय बंदी घातल्या. हे फाटभुंयेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर फोग काडलो. हो शिल्की अर्थसंकल्प आशिल्लो जाल्यार खर्चाचेर आनी नवी सरकारी पदां निर्माण करपाचेर बंदी कित्याक घातली असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन विचारलो. आयकात ताचें म्हणणें. पळय, हो सरकार कसो आपल्याक स्वताक कॉन्ट्रडिक्ट करता हाजें उदाहरण नव्या वर्साकूच सरकारान दाखोवन दिलां. 4-5 दीस पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यान हातून मंत्रालयान एक मिटींग घेतिल्ली हेड ऑफ डिपार्टमेंटाची. आतां त्या मिटींग जातकच ताणें असो वक्तव्य केल्लो की 1400 कोटी म्हणजे 1423 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली रेव्हेन्यू सरप्लस ऑन गोईंग फायनान्शियल इयराक जाला म्हणून. आनी बजेट फिगर कशे तरेन मॅन्युप्युलेट करतात हे फाटल्या विधानसभा सेशन जाल्ले बजेट मॉन्सून सेशन. त्या वेळार आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसायन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मुख्यमंत्र्याक धारेर धरिल्लो. त्या वेळार अक्षरशः मुख्यमंत्र्याची पाळी आयली की ऑफिसर गॅलरीक पळोवपाची पाळी आयली. सो अजूनय ते सुदारनात, सरकार अजूनय सुदारनात, कारण देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स मिनिस्टर अँड द डिपार्टमेंट. हातून एक वक्तव्य जाता. मुख्यमंत्री एक करता की स्टेटमेंट करता की 24 डिपार्टमेंटांनी अजून युटिलायज करूना, कितलेशे डिपार्टमेंटांनी बजेट युटिलायज करूना आनी युटिलायज करचे आनी 1400 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस जाला म्हणून. आज फायनान्स डिपार्टमेंटान सर्क्युलर भायर येता की फुडल्या 3 म्हयन्या खातीर स्पेंडींग करचें न्ही म्हणून. सो हातून एक कॉन्ट्रडिक्शन दाखोवन येता की देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स मिनिस्टर अँड द डिपार्टमेंट. आनी दीस ऑल्सो एक्सपोजीस द स्टेट्स इकॉनॉमी वीच इज इन शेम्बल्स. दिवचल पालिकेत नाट्यमय घडामोड घडटाना नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हाणें अचकीत आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. मंगळारा पालिका प्रशासन संचालकां कडेन फळारी हाणें राजिनामो दिलो. भाजप पक्ष फुडाऱ्यांच्या आदेशाक मान दिवन आपणे नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिला अशें फळारी हाणीं सांगलें. महिन्या पयलीं दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांकां नगराध्यक्ष पदाची कदेली वयल्यान सकयल देंवोवपाच्या हालचालींक तर सामकी गती आयिल्ली. फाटल्या 9 डिसेंबर ह्या दिसा दिवचल पालिकेच्या 14 नगरसेवकां मदल्या
नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष फळारे हांच्या आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. नगराध्यक्ष फळारी हांच्या आड अविश्वास थाराव हाडटकीच दिवचलच्या भाजपा कार्यकर्त्यां मदीं खवदळ पडिल्लो. ताचे उपरांत हो विशय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मेरेन पाविल्लो. ह्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हेर भाजपा कार्यकर्त्यां सयत दिवचलच्या 14 नगरसेवकांची एक बसका जाल्ली. अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आपयिल्ले बसकेक हजर रावूंक नाकात अशी सूचना ते बसकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल पालिकेच्या 14 नगरसेवकांक दिल्ली. हे सूचनेचे पालन करताना फाटल्या 17 डिसेंबर ह्या दिसा अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आपयिल्ले बसकेक दिवचल पालिकेचो एकूय नगरसेवक हजर रावूंक नाशिल्लो. ताका लागून नगराध्यक्ष फळारे हांच्या आडचो अविश्वास थाराव भायर पडिल्लो. अविश्वास थाराव भायर पडटकीच आतां पळोवचें पडटलें दिवचल पालिकेत ज्यो घडामोडी सुरू जाल्यात त्या घडामोडींक आतां कशें वळण मेळटा तें आनी फुडलो नगराध्यक्ष कोण जाता तो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाणें गोंय मुक्त जाले उपरांत गांवागांवांनी सरकारी शाळा उबो केल्यो. त्यो शाळा सोंपोवपाचें षडयंत्र खाजगी शाळा करतात असो आरोप मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला. शशिकला ताई काकोडकर हांच्या जयंती निमतान आयोजीत मातृ मेळाव्यांत सुदीन उलयतालो. आणि सगळं गोव्यातील स्थान जर शिक्षण क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करण्याचं स्थान जर कोणी केलं ते भाऊसाहेब बांदोडकरनी आणि त्यानंतर आमच्या आजच्या त्यांची जयंती आहे त्या शशिकला ताई काकोडकर आहे. कारण त्यांनी समाजामध्ये काम करताना स्वतःच्या शाळा काढल्या नाही, स्वतःची स्कूलं काढली नाही. त्यांनी समाजामधले वेगवेगळ्या समाजामधले जे चांगले कार्यकर्ते होते त्यांना जागृत केले. ती सांगितलं की तुम्ही शाळा चालू करा. स्कूल लेवलच्या प्राथमिक स्तरावरच्या सगळ्या शाळा सरकारी शाळा, पण ज्या शाळा आमच्या मतदारसंघामध्ये आहेत असेच मतदारसंघामध्ये बाकीच्या पण शाळा आहेत आणि त्या मतदारसंघामधल्या प्रत्येक फॉर एक्झाम्पल की आता कालदास मी म्हटलं की सरस्वती इंग्लिश हायस्कूल ही जी शाळा त्यांनी त्यावेळी हातात घेतली आज कुठं होती. 100% निकाल 11वी 12वी मध्ये पण हे सगळं ध्येय आणि धोरण त्यावेळी त्यांनी ठरवलं होतं. आणि आजचे आम्ही मी पण विचारतो आमची शाळा स्वतःची शाळा कशी येणार, त्या शाळा नेस्तजाबूत कशा होणार हे बघण्याचं कार्य करतात. काही पण घेऊ नये ही सत्य परिस्थिती आहे. समाज परिवर्तन झालेलं आहे की नाही हे मला माहित नाही, पण काही त्रुटी अजून समाजामध्ये आहे आणि हे समाज त्रुटी आम्ही कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. परवरीच्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आतां व्हॉट्सॲप नंबर जारी केला. तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक व्हॉट्सॲप ग्रुपूय तयार केला. ज्या लोकांक उड्डाण पुलाच्या कामाक लागून त्रास जाता तांणी तांच्यो समस्या ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॲप करच्यो. तशेंच कितें सुचोवणी आसा जाल्यार तेय बीन करचे. समस्या आयले उपरांत व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर आशिल्ले अधिकारी ताचेर उपाय काडटले खंय. मंगळारा हायकोर्टातूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी कोर्टानूय हे गजालीक हयकार दिलो. The High Court was informed that there is a group, WhatsApp group that is formed of various government officers, which group will be used by these government officers to find out solutions to the day-to-day problems which are faced by the commuters. Secondly, if anybody wants to raise any grievance or any complaint about anything that happens
or if that doesn't happen on this stretch, there is a number which will be circulated and which is given to the High Court also, on which number a person can send a message of not more than 50 words informing the government as to what problems or grievances they have and what solutions they expect from the government as far as this stretch of road is concerned. That has been accepted by the High Court, and an order to that effect has been already issued. As far as PWD is concerned, the executive engineer has been directed. He was called personally today to the court. He has been told by the court personally to ensure that the contractors comply with all the requirements. The safety, etc., have to be the responsibility of this executive engineer. He was personally informed by the court today, and that happened in the open court today. There is an intervention that is filed by the resident of Porvorim, claiming that as far as drainage is concerned, there may be a problem in case there is a rain, and that intervention has been allowed by the High Court today. We will deal with this. The PWD will point out to the court within 4 weeks as to what will happen and within how much time the drainage will be cleared, and that new drainage will be constructed in this area where the digging has taken place. That plan is it's already there, but the timeline etc. will be given to the High Court in a period of 4 weeks time, and it will be ensured that this stretch of erection or construction of drainage will be completed before the onslaught of monsoon. The matter is kept in the next week as far as other things are concerned. Like for example, there is a stretch at Hyundai showroom where the hot mixing has not taken place. The contractor told the court today that there is some leakage of water from the pipe, which will be repaired in next 2-3 days time, and thereafter the hot mixing will take place. To see the compliance of that aspect, the court has fixed the matter on Monday now. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. वर्सान वर्स गुन्यांवांचो आंकडो वाडत आसा. वाडटे गुन्यांवांचें प्रमाण कमी करून पुलीस खात्यान सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत आउदा वेगस, ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस, ॲडव्होकेट क्लिओफात कुतिनो आनी प्रशांत नाईक हांणी उक्तायलें. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. गुन्यांवांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. खून, चोरयो, लिंगीक अत्याचार, ड्रग्स अशा तरेच्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसा. गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्याचें आउदा वेगस सांगता. क्रायम्स वाडत गेल्या हाचे बद्दल दुबाव ना. आमकां सगळ्यांक दिसता कशें चल्लां तें सगळें. म्हणजे आमचो स्टेट आमकां इम्प्रूव करपाक जाय, ते आमकां रिग्रेस जावपाक फाटीं वचपाक जाय. एनिमल किंगडमा वचपाक जाय, आमी ठरवपाक जाय. तर क्रायम्स वाडल्या, चड करून रेप्स, ड्रग अब्यूज, वेपिंग आनी क्रायम मर्डर, सुसायड आनी कितें कितें एक्सिडेंट्स वाडत गेल्या. तर हांगा आमी आतां इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय, आनी तशें कारणान हात घालून आमी विचार करपाक जाय की बाबा आमी खंय चुकतात. बोटां हाका ताका पुलिसेक, हाका ताका सरकाराक दाखयलें म्हणून हें बंद जावपाक ना. लोकसंख्येत वाड तशेंच पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या अशें ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस सांगता. तशेंच चडशे गुन्यांवांनी गोंया भायल्या लोकांचो हात आसात अशें ताचें म्हणणें. क्रायम वाडटा, लोक वाडलो आनी गोवा आतां सगळो भायलो लोक येता. सो ते पासून क्रायम वाडटलीच. आनी आमी ट्युरिजम वाडयली म्हणटकच ते लागलो क्रायम वाडपाचीच. सो सरकार गव्हर्मेंट शूड बी प्रिपेर्ड. बाबा इतलो लोक येता, कसल्यो क्रायम जातल्यो आनीक तेंक हाव टू प्रिव्हेंट इट. नाव मुगे भाशेन वन क्रायम प्रिव्हेंशन इज वन थिंग and crime detection is another thing. Drugs also, all this is taking place with the connivance of the police. Police सारख्या ड्रग ट्रॅफिक जावपाकूच जायना, पूण हे सगळे तितून भितर आहे. गुन्यांवांचें प्रमाण वाडप हें सरकाराचें अपेस. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती सामकी वायट जाला अशें मत ॲडव्होकेट क्लिओफात कुतिनोन उक्तायलें. विरोधकांनी हे विशीं आवाज उठोवपाची गरज आशिल्ल्याचें क्लिओफाताचें म्हणणें. Somehow there is a failure of the government in this area. For a long time, we looked at land emergence, we looked at jobs on sale, but now the law and order situation has gone so bad that we can actually say that the administration has collapsed. The only way the government can sustain itself, according to me, is that the opposition
is not strong enough, the opposition is not united enough. And that is how the government somehow is sustaining itself on a very weak opposition. I would say that opposition should immediately come on the roads. They should organize morchas, should organize dharnas, and bring this government on its knees. Somehow I feel our opposition is failing us on that count. गुन्यांवकारी घडणुकांचे नियंत्रण हाडपाक पुलीस खात्याक अपेस आयला. देखून गुन्यांव कमी करपा खातीर खात्यान म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आशिल्ल्याचे प्रशांत नायकान सांगले. गोंयच्या पुलिसाचे कांय सामके बऱ्यो तांणी सोडयिल्ली आसा केसी, पूण एट द सेम टायम ताजे खातीर फाट थुपटोवन घेवपाची आनी बाकी कडेन लेथार्जी दाखोवपाची हें कोता येना. पुलीस इज 24/7 हॅज टू बी ऑन द फील्ड. तांकां कळपा जाय की बाबा आपल्याल्या एरिये भितर कांयच क्रायम जावपा नजो म्हूण. खूबदां अशी गजाली दिसता आमकां की आपल्या पुलीस स्टेशना अंतर्गत क्रायम रेट कमी दवरपा खातीर ते कांय ऑफेन्सीस रजिस्टर सुद्दां करना, अशी बी गजाल आसा. सो आय फील दॅट की द होम मिनिस्टर हॅज टू टेक एवरीबडी टू टास्क अँड गिव्ह डायरेक्टिव्ज हाव दिस सिच्युएशन विल इम्प्रूव्ह. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चड व्याजांचे हायस दाखोवन कांय कंपनींनी लोकांक सुमार 100 कोटी रुपयांक तोपी घाल्या. असे प्रकार आडोवपाक विमो वा गुंतवणूक मळार प्रामाणीक लोक येवंक जाय. हाचे खातीर विमो सखी येवजण हो एक बरो पर्याय अशे उद्गार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें विमो सखी येवजणेचे गोंयांत उक्तावण केल्या उपरांत काडले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरू केली आणि आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय ताका कन्वर्ट केले गोंयांत. दुसरी तेंच्यांनी आज विमा सखी ही 17 डिसेंबराक हरियाणा हांगा लॉन्च केली आणि आज एक्झॅक्टली 1 म्हयनो जावच्या पयलीं आमी गोंयांत विमा सखी योजना लॉन्च करता. तुमकां डायरेक्टली सांगपाक मेळटलें हय आपूण विमा सखी आहा म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन लॉन्च केल्ले आणि हांगासर डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी ती लॉन्च केल्या. आमचेर विश्वास दवरून तुम्ही पयशे भरात. दर म्हयने विमा सखी ह्या योजनेच्या अंतर्गत आपूण जॉईन जालां ही सांगपाची संद आसा. म्हणून म्हाका दिसता जितक्या जाणांनी जाता तितके बेगीन रजिस्ट्रेशन करून तितक्या जाणांनी जाता तितक्या बेगीन आपली सर्टिफिकेट मेळोवची आणि बिझनेस करपाक सुरवात करचो. जेणे करून जशें म्हणजे इनिशियल स्टेज जसो आतां तेंच्यांनी स्टायफंड दिवपाक काडला ताची दुसरी पॉलिसी आतां पर्यंत नासली. इनिशियल स्टेज ते दर म्हयन्याक 7,000, दुसऱ्या वर्साच्यान 6,000, तिसऱ्या वर्साच्यान 5,000. बट बिसायड युअर बिझनेस तुम्ही ताज्या भायर जो कितें बिझनेस करता तो इन्कम हो एडिशनल इन्कम हो तुमकां 100% मेळटलो. इन्शुरन्स आसपूय गरजेचें आसा. आज कितलेशाच जाणांक इन्शुरन्स हो कन्सेप्ट खबर ना. म्हणून तर गोंयांत अशे कितलेशेच जाण प्रायवेट कंपनी आयल्यो, फटयले, कोट्यांनी रुपया घेतले आणि ते गेले सुद्दां. कारण बरी मनशां तुमच्या सारकी ह्या बिझनेसान येवंक ना म्हणून फटीक मनीस हितून ह्या बिझनेसान आयले. खूब आयले आसतले, तुमकांय आसतले म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे बी लागीं उरतात. आयला काय ना हांव नांवां घेयना. नांवां घेतल्यार त्या कंपनीची नांवां डिक्लेअर जातली. दर म्हयन्याक 500-500 रुपया भर, दर म्हयन्याक 1,000. बरीच जाणां तकली हालयता. पयशे मेळ्ळे ना. खंय गेले पयशे कोणाकूच खबर ना. तांचेर केसी चालू आहा. तुम्ही पयशे कलेक्ट केल्या बरोबर काय ना. तुमचे पयशे गेले आणि लोकांचे पयशे गेले. खूब जाणांनी उडयले पयशे, थोडे न्ही. हांव तर सांगता गोंयांतले कमीत कमी अशा बाबतींत ह्या सगळ्या कंपनी आणि ह्या इन्शुरन्स वेगळ्या सगळ्या भानगडींतल्यान ना म्हणटाल्यार 50 ते 100 कोटी तरी बुडले आसतले आतां पर्यंत. म्हणजे म्हाका खबर आहा त्या अनुसार सांगता. 2 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवप ही लोकशाहीची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. खरेपणी सभापतीन हे अधिवेशन वाडून घेवपाक जाय आशिल्ले, पूण तोय हात वयर करता हें सामकें न्ही. गोंय सरकार सालाजरशाही कित्याक आपणायता हें कळपाक मार्ग ना अशें युरीचें म्हणणें. आम्ही ऑलरेडी एक स्टेटमेंट केलो. दिस इज द मर्डर ऑफ जेन्ना 6 महिने आदी जेन्ना असेंब्ली पोचलेले ऑन ऑगस्ट 6, 2024 इट वॉज अ सेशन ऑफ 21 days आणि तेजे नंतर 6 म्हयन्यान गोंयांत इतले चेंजीस जाले, इतले करप्शन वाडला, इतले स्कॅम्यो जाला. ऑल वेन लुकिंग एट ऑल दीस 2 days, स्पेशली पयले दिसा गव्हर्नर्स अड्रेस जातलो. देर इज नो अदर बिझनेस ऑन दॅट डे. एक दिसान
सगळे डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन घालपाक कोणाच्यान जाता काय की न्ही, कित्याक एक आमदाराक 15 अनस्टार्ड आनी 3 स्टार्ड क्वेश्चन घालपाक मेळ्ळे. So this shows that the government basically has failed to protect democracy. And it was up to the speaker to make sure that healthy debate has to happen. But the speaker पासून आत वयर उबार. We fail to understand why is the government following Salazar law. आमगेली जी डेमोक्रेसी हा तेजो आज मर्डर जालेलो आहा आनी ह्यो बीजेपी सरकार आज ज्या पद्धतीन गोंयांत लँड स्कॅम जाता, ज्या पद्धतीन आज जॉबाचे स्कॅम जाता, ज्या पद्धतीन तरेतरेचे स्कॅम जाता, हे लिपोवपाक आज एक प्रयत्न हो सरकाराचो चलता. सो वी कंडेम दीस एंड सून ऑल ऑपोजिशन MLAs विल मीट एंड डिस्कस वॉट इज द नेक्स्ट. राजधानी पणजेन 2 कडेन गांजाच्या झाडांची रोपां रुजून आयिल्ली. ही रोपां पणजेच्या रस्ते कुशीक खंयच्यान आयली तें कळपाक मार्ग ना. हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. राजधानी पणजेत 2 फावटी 2 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गांजाच्या झाडाची रोपां रुजून आयिल्ली. गोवळी वखदां विरोधी पंगडान हाची तपासणी केली. तशेंच फुडले तपासा खातीर ही रोपां पुलिशे ताब्यांत घेतली. ही रोपां पणजेच्या रस्त्या कुशीक कशी रुजून आयली हें कळपाक मार्ग ना. सगळ्यात पयलीं शेनवारा 4 तारखेक काकुलो मॉला कडेन गांजाचे पयले झाड उगाविल्ले सापडले, जाल्यार सोमारा 6 तारखेक परतून पणजेच्या मधुबन जंक्शना कडेन दुसरे गांजाचे रोप रुजून आयिल्ले दिश्टी पडले. सगळ्या इन्व्हेस्टिगेशना उपरांत आतां गांजाचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.